गोयच्या दर्यावेळार पर्यटकांनी हाजिरी लायल्या. कलंगूट, बागा, वागातोर, अंजुना यासारखे फामाद दर्यावेळ पर्यटकांनी भरून गेल्या. बरेच पर्यटक स्वतःच्यो गाडयो घेऊन आयिल्ल्यान राज्यातल्या रस्त्यांचेर गाड्यांची संख्या वाडल्या. राज्यातली सुमार सगळीं हॉटेलां आदींच बूक जाल्यात. अंदू हॉटेलांचे दर जरी वाडलेले असले तरी अंदूची वाडीव टक्केवारी फाटल्या वर्साच्या तुलनेत खूप कमी आसा. नाताळाच्या सुटयेत युरोपियन राष्ट्रांतल्यान गोंयाकडेन येवपी पर्यटकांची संख्या कमी जाल्या. मात रशिया आनी इंग्लंडाच्या पर्यटकांनी गोंयांत गर्दी केला. सध्या व्हडा प्रमाणांत महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात हांगासून पर्यटक गोंयांत आयिल्ल्याचें दिसून आयला. तशेंच बऱ्याच गाड्यांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या रस्त्यांवेली येरादारी जाम जाताना दिसता. विदेशी पर्यटकांची संख्या देशी पर्यटकांच्या तुलनेत मर्यादीत आशिल्ल्याचें दिसून आयला. मात देशी पर्यटकांनी पुराय गोंय भरून गेला. सुमार सगळ्याच हॉटेलांचें बुकींग जाल्ल्यान 30 आनी 31 तारखेक येवपी पर्यटकांचे हाल जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. IDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.